गुळे काणकोण हांगा एक फॅटल एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंटा भितर ब्लेझर गोम्स पावळे काणकोणचो भुरगो 21 वर्सां पिरायेचो भुरगो एका मरण येयलें. सविस्तर म्हायती अशी की एक गुळे हांगा एक ट्रक जवळ जवळ सहकसून बंद पडलेलो अशी आमकां थळाव्या लोकांनी म्हायती दिल्ली आसा. आनी त्या ट्रकाचे लायटी बी कांय पेटनाशिल्ल्यो. आनी जेन्ना हो ब्लेझर मडगांवच्यान काणकोण येतालो तेन्ना ताका स्ट्रेट रोडाचेर हो त्या जाग्यार स्ट्रीट लायटी ना कांय ना, ताका तो ट्रक दिश्टी पडना. तेजी स्कूटर जी आसा ती डायरेक्ट त्या ट्रकाची फाटली सायडीच्यान भितर गेली. ताची तकलेक दुखापत जाली आनी पुलिसेक कॉल केले थळाव्या लोकांनी. ताका काणकोण हॉस्पिटलांत आयलो. काणकोण हॉस्पिटलांच्यान जेन्ना ताका मडगांव रिफर करताले तेन्ना वाटेरच ताका मरण येयलें अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आसा. हो 21 वर्सां पिरायेचो भुरगो आसा. काणकोणा जो करमल घाट जो स्ट्रेच आसा हांगा कंटिन्युअस ट्रक जे आसा ते बंद पडत आसात. आनी बंद पडलेल्या कारणान थंय पुलीस दवरता खरें, पूण रातची थंय डिफिकल्ट जाता लोकांक. अशी ट्रक बंद पडटा पूण ह्या ट्रकाक लागून एक्सिडेंट जावपाची जी आसा संख्या जी आसा ती वाडत गेल्ली आसा.